नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। जयपूर जाल्ल्या ह्या कार्यावळीन राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा आणि मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री मोहन यादव तशेंच हेर सरकारी अधिकारी उपस्थित आशिल्ले। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थान सरकारान एका वर्साचो कार्यकाळ पुराय केल्ल्या कारणाक लागून खोस उक्तायली। राजस्थान राज्य हे स्वाभिमानी लोकांचे आसा। राजस्थानी लोकांमदी प्रामाणिकपण आसा। राजस्थानच्या जनतेन भाजपाचेर दाखयल्लो विश्वास आमी केन्नाच विसरचे ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। एक राष्ट्र एक वेंचणूक हाच्या संबंधित आशिल्ले विधेयक आज लोकसभेत सादर जाले। केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हे विधेयक लोकसभेत मांडले उपरांत विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली। त्या उपरांत 269 लोकसभा सदस्यांनी एक राष्ट्र एक वेंचणूक विधेयका वाटेन मतदान केले जाल्यार 198 सदस्यांनी विधेयका आड मतदान केले। काँग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पक्ष, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षा सहित हेर विरोधी पक्षांनी ह्या विधेयकाक विरोध करून हे विधेयक चौकशी खातीर संयुक्त संसदीय समितीकडे धाडपाची मागणी केली। एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विधेयकाक विरोध करपी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या आरोपांचे खंडन केला। सादर केल्ले हे विधेयक संविधानाच्या आड ना। एक राष्ट्र एक वेंचणूक हे देशाची गरज आसा। घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचोय विचार त्या काळांत एक राष्ट्र एक वेंचणूक आशिल्लो अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगले। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभेत सादर केल्ले एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही काळाची गरज आसा तरी विरोधकांनी ह्या विधेयकाक केल्लो विरोध लोकशाही खातीर घातक आसा। विरोधकांनी एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विधेयकाक विरोध करपा पसर सरकाराक तेंको दिवंक जाय आशिल्लो अशें मत केंद्रीय संसद मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळें। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इसको विरोध करने का कोई उचित पॉइंट्स सामने में नहीं रख पा रहा है। तो कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। तो कांग्रेस ये बताना चाहिए कि जब देश को आज़ादी मिला और 1947 के बाद 2 दशक तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे
वन नेशन वन इलेक्शन से ही देश 2 दशक तक शुरू हुआ, तो क्या वो उस समय नेहरू जी के सरकार या उसके बाद में जो कांग्रेस के इतने लंबे सरकार थे, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्या? रायबंदर पोलीस कस्टडींतल्यान पलायन केल्ल्यान सिद्दीकीचे प्रकरण बरेच तापिल्ले आसा. सुलेमान सिद्दीकी खान हाचो तपास पोलीस महानिरीक्षक अलोक कुमार हाच्या मार्गदर्शनाखाला सुरू आसा. ह्या प्रकरणा विशीं पोलीस महानिरीक्षक अलोक कुमार हांणी स्वता लक्ष घाला. सुलेमान सिद्दीकीचो सोद घेवंक पोलीस ताका गोंयांत परत हाडटले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्या प्रकरणाचो तपास योग्य दिशेन सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. डीजीपीक हे उत्तर दिवपाक जाय पयलें, हेजेर क्लियर कट डीजीपी उलयला, ताजी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आनी म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान टायम टू टायम तुमकां इन्फॉर्म करतले. कारण डीजीपी जे सांगला पळय न्ही, ते रायटली सांगला, ताची टायम टू टायम डीजीपी तेजे बांगलादेशात सुरू आशिल्ल्या हिंदू भावांच्या अत्याचार घटनेचो निशेध डॉ के.बी. हेडगेवार हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आयज पणजे हांगा केलो. बांगलादेश हांगा हिंदू भावांचेर अत्याचार दिसान दीस जायत आसा. ह्या फुडें अशें जावचें न्हय म्हणून डॉ के.बी. हेडगेवार हायस्कूलच्या वतीन पणजे महालक्ष्मी मंदिर ते आझाद मैदान रस्त्याचेर निशेध फेरी काडली. ह्या निशेध फेरीन विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक, वेवस्थापक हजर आशिल्ले. बांगलादेश हांगा हिंदू भावांचेर सुरू आशिल्ल्या अत्याचाराची घटना ही निंदनीय आसा. ह्या घटनेचो आमी निशेध करता अशें हेडगेवार हायस्कूलच्या शिक्षकांनी सांगलें. सर, इतले आमी जर हे चल्लेले आसा जाल्यार आमी कितें करूंक शकता अशें आमच्या भुरग्यांनीच आमकां क्वेश्चन केलो. आनी त्यामुळे म्हणलें तुमी सांगा कितें करुया ते भुरग्यांची रिएक्शन्स वेगवेगळी आसलेली, सामकी स्ट्रॉंग आसली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं वायल्ड गोवा अ सिम्फनी इन फेदर्स ह्या कॉफी टेबल पुस्तकाचें विमोचन जालें. ह्या पुस्तकाचे लेखक पराग रांगणेकार हांणी वायल्ड गोवा अ सिम्फनी इन फेदर्स ह्या पुस्तकांत मांडिल्ले विचार फुडाराक उपेगी थारतले अशी तोखणाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली. पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स प्रागांजा हांगा पुस्तक विमोचन सुवाळ्याक मुखेलमंत्री सावंत, लेखक पराग रांगणेकार, म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार, गोवा जैवविविधताय मंडळाचे सचिव डॉ प्रदीप सरमुकादम, प्राणीशास्त्र कार्मेल कॉलेज फॉर ह्युमन नुएम विभागाचे प्रमुख डॉ मनोज बोरकार, पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले. एक वर्सा पयलीं पराग म्हजे कडेन आयलो आनी इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमकां आपल्याक प्रिंट करपाक जाय म्हणपालो. हांवें सहज प्रायम मिनिस्टर तेन्ना येवपाचो आशिल्लो गोंयांत. हांवें म्हणलें कितल्या दिसांनी करतलो काय म्हणून. 15 दिसांनी दिवं शकता तूं काय म्हटलें. ना दोतोर म्हणलो, ते 15 दिसांनी कशें जातलें काय म्हणपालो. हांवें म्हणलें नथींग डुईंग, आय वॉन्ट एटलिस्ट 2 कॉपीज. तूं कश्यो त्यो तयार कर आनी म्हाका 2 कॉपी तरी जाय, कारण PMाक आमकां प्रेजेंट करपाक जाय. पर्सनली कोल्हापूर गेलो आनी थंयच्यान एक 2-3 कॉपीज करून हाडल्यो आनी आमी PMाक दिल्योय बी. 3 दिसाच्या उपरांत PM ऑफिसांतल्यान म्हाका फोनूय आयलो की 21 बर्ड्स खरेंच गोंयांत आसा काय म्हणून. ओके, स्वता PMूय म्हाज्या कडेन उलयले आनी इवन दो कोणी फोटोग्राफी केल्या ताजें नांव कितें सगळे डिटेल्स घेतले आनी आमी केन्ना तरी तेका जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर बर्ड्स हो विशय येता किंवा बर्ड्स हो बोर्ड जाता तेन्ना डेफिनेटली आमी तेज्या नांवाचो विचार करतले. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.